मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचे मागणे. ये बाळोक मरिये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. या खातीर आमी तुजे सांगता संतोष पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबांक तुवें संतोष हाडलय. तुज्या जिणयेन सडवंदराची आवय जावन मनशाकुलाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरतां. हांव सोम्यांची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जालय आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबान मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरिये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टान, दुखान, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ये बाळोक मरिये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्यां. आतां ती आमी तुका भेटयतां. ही ल्हान काणीक तुका मानवून दी म्हूण मागतां. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागतां. आमेन.